तेसालोनिकारांक पावलुचें पयलें पत्र. नोमान चॅप्टर 1. पावलू, सिल्वान आनी तिमोथ, देवा आमच्या बापाच्या आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत आसा ते तेसालोनिकेचे पवित्र सोबेक नोमान कोत्तात. देवाची दयाळाय आनी शांती तुमचे सोवे आसूं. पावलूचो देवाक दिनवास. तेसालोनिकेकारांक शाबासकी. थांबोन आसतना आमच्या मागण्यांनी तुमचो उगडास करून तुमकां सोमेस्तां पासत आमी सदांच देवाक दिनवासतांव. तुमचो बोवाट कोडण्यांनी तुमी दाखयलो. कोश्ट करून मोगान तुमी वावुरल्यांत आनी क्रिस्ता आमच्या सोम्या जेजूचेर भरवंसो दवरून तुमी थीर रावल्यांत. हें आमच्या देवा आनी बापा मुखार आमच्या मनांत घोट आसा. म्हज्या भावां भयणीनो, तुमी देवाचे अपुरबायेची आनी ताणें तुमकां आपली जावंक वेंचून काडल्यांत म्हूण आमी जाणाव. आमी तुमकां शुभ वर्तमान परगट केलां. तें फकत उतरांनी न्हय पूण पवित्र आत्म्याच्या बळान केल्ल्या खुणांनी त्या वेळार ह्या संदेशाची आमची पूर्ण खात्री आमी तुमकां दाखयली. आनी तुमच्याच बऱ्याक तुमचे मोदें आमी कशें चल्ल्यां तें तुमी बरी जाणोंत. तुमचे पालयेन तुमी आमची आनी सोम्याची देख घेतली आनी देवाचें उतर सोबार कोश्टां दोगणां मोदें पवित्र आत्म्याचे खुशालकायेन तुमी अशें मानून घेतलें की मासेदोनियेंत आनी आकायेंत सगळ्या भावार्थ्यांक तुमी एक नमुनो जाल्यांत. हय, तुमचे कडसून सोम्या विशीं संदेश गाजत गेलो. फकत मासेदोनियेंत आनी आकायेंत न्हय पूण सगळे कडेन तुमी देवाचेर भावार्थ दवरलो म्हूण खबर पावली. देखून हाचे विशीं आमी कितेंच सांगची गरज ना. तुमी कितलो बरो येवकार आमकां दिलो आनी जिव्या आनी खऱ्या देवाची चाकरी करचे खातीर कशीं तुमी कुड्ड्या देवांक सांडून देवाशी वळोन आयल्यांत हे विशीं तोच लोक उलयत आसा. आनी ताणें मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत केल्या आनी सर्गार थावन येवचो आसा त्या जेजूची ताच्या पुताची तुमी वाट पळोवन आसात म्हूण तोच लोक सांगता. तोच जेजू आमकां येवचो आसा त्या क्रोधांतली निवारता. देवाचें उतर हें